चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. आयच्या कार्यावळीचो मानेस्त फिलीप नेरी फेर्नांडीस तुमच्या मुखार आसा. म्हणटच आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. देव बरें करूं. ताका फिलीप अशें कोण म्हणना, नेरी ह्या नांवान ताका सगळट वळखतात. म्हणटच हांगासरय नेरीच हें नांव येतलें. तर ह्या तियात्राचो मोग कित्या पासत लागलो? ह्या तियात्राचो मोग लागोंक म्हणजे आमच्या गांवांत सदांच फेस्ताक तियात्र जातात. दुसरें आदीं ल्हानपणी आमच्या इगोर्जेन तियात्र जाताले तेन्नाय मोग लागलो. मागीर सुबेज मोग लागलो म्हाका आमचो दोमडीक देपाराचो पाय चड फामाद तियात्रीस जुझे रॉड्रिगीस चड तेजी कांतारां म्हाका इतलीं बरीं लागो रायमिंगाची कांतारां आनी तितून इतलें आसतालें कांतारां. मागीर तितून आमचे मुखार दाखयतालो तो आमी ही चुकल्या तें सारकें करूंक जाय म्हणून पॉयंटांनी कांतारां तेजी म्हाका एक चड म्हणजे चड हांव तेजो बिगस्ट फॅन. आनी हांवें पयलो कांतार म्हटला तेन्ना तियात्रान सारको प्रोफेशनल स्टेजीर चडच्या आदीं हांव एक कांतार तेज आमचो फुर्ताद एंटनी फुर्तादो एक तियात्र आसलो आनी तो म्हणलो नेरी म्हाका एक कांतार म्हूण म्हाज्या तियात्रान आमी पयस वचपाचें आहा. हांवें म्हणलें बरें म्हणटा शुअर उर्बा जाली एकदम. तें घेवन हांव जुझे रॉड्रिगीसाच्यान गेलो. जुझे रॉड म्हणटा ताका. आरे डॅडी म्हटलें म्हाका चान्स पडला तियात्रान कांतार म्हणपाक. बरें जालें मरे म्हणलो कांतार तयार मरे कांतार तयार मातशें म्हणून दाखय आं म्हणून लागलो. बरें म्हटलें येयलो हांव. डॅडी म्हटलें हांव येयलो तयार म्हूण रे तूं म्हणलो तूं यो मरे हांगा तूं म्हूण रे हांव पयस रावन आयकोता रे कोणें आयकोंक येता तें. मागीर थंयच ताणें म्हटलें कांतार हांव मातसो थांबलो. तुका कोणें थांब सांगला काय मागलो तूं म्हणत राव कांतार तुजी. आनी हांवें कांतार म्हटलें ताका बरें लागलें तें वालोर मागलो. खरेंच आपूण नॉक आहलो मागलो आमच्याच गांवांत इतले उर्बेचे भुरगे आहात आनी मागलो कंपोज कोण आनी बाबा म्हाजेंच आनीक वालोर शाबासकी मागलो. मागीर तियात्र सुरू जावचे आदीं थोडोच वेळ आसलो. हांवें सांगलें म्हाका तुजें बेसांव जाय. तेणें म्हाका बेसांव दिलें आनी एकूच म्हाका सांगलें बेसांव दिली तेजी तोपी म्हाजे तकलेर घातली. म्हणलो फुडें पावतलोय आनी एकूच सांगलें म्हाका स्टेजीर पालकार तूं चडलोय करंट येतलो मागलो. हांगा फुडें कोणाकूच पळयना काय लायटीक फाटीं पळय नाल्यार कोण हांसोच बिसोच जाल्यार तूं बसतो हें जातलोय. खरेंच सांग आयज पासून हांव तेंच तेणें सांगलेलें पळय तेंच घेवन फुडें वयता. आमी आतांय तुका हांसचें ना आनी आतांय तुवें फाटल्यान पडोवन त्या कांताराच्यो 4 वळी तर गुणगुणत जाल्यार तो उगडास तेन्ना कांतार आयकलो तांकां परत जाय तसो म्हाका दिसता. म्हणटा जरूर. सोयरीकेन नांव जाल्लो काजार दोत घेवन 50,000 कोंफरो मोडकी आलमार मेजुको दिली 4 मुदी आनी दुदी दिल्ले करूंक संवसार भुरगीं देवान दिल्यान 4 आनीक आसा येस्तादार कुस्कुटाचो दिना आदार फकत वयर काडटा 50,000. आतां ही कॉमेडी कांतारां आमी लोकां मुखार शेवटीतात. डिसेंट कांतारां येतात, दुयेट ट्रिओ सगळे तरेचीं कांतारां येतात. पूण एक उर्बा आनी उमेद कलाकाराची आनी थंय बसोन थोडे झेमेतात तांची झेम खंयची कांतारां उडयता? कॉमीक. कित्या पासत? कॉमीक त्यो एक वेगळेंच घेवन येता वेगळेंच
आतां हें कांतार पळय कितलो ताका हें आहा सोयरीकेन काजार जाल्लो म्हणटा तो. म्हळ्यार बायल आजुनूय म्हणटा कितें म्हटलें काय म्हणटा तुवें घेतल्या 50,000. तो हे जायते जावन मागीर येतात शी बरें म्हटलें मरे कांतार आमी नको आहलें मरे म्हणटा. म्हाका एक उगडास आहा अमर सावंताच्या तियात्रान आमच्या कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रान एकलो पणजे आहलो तियात्र एकलो कोण भितर येयलो आनी म्हणलो बाबा तूं हुंचोल्लो हांवें जाल्यार हांव पर्रेचो तूं कोणाचें कांतार नाल्यार म्हाजें बरें लागलें. आदलो उगडास येयलो मावलो आदी झांसीच वाज तो हे म्हणटाले पळय तसलें हांवें म्हणलें बाबा देव बरें करूं म्हाका एकदम बरें दिसलें. ती म्हाजी मॅडल कोण भितर येवन पळय म्हाका इनाम मेळोंक ना भितर येवन मागीर कोणें पाटीर हात मारल्या जाणट्यांनी चड करून इतलें म्हाका बरें दिसलें. ही म्हाजी हांव सदांच चिंता ही म्हाजी मॅडल एकदम बरें दिसता. खुशाल जाता जीव एकदम खुशाल. नेरी खरेंच पयले सुवातेर खंयचोय तियात्र तूं कोत्तलो जाल्यार पयलीं तुज्या काळजांत जी उमेद आसता ती तूं पालकाचेर हाडटा. आनीक तुंय हें सगलें जाता जे भशेन जुजे रोडान म्हटलां ताचो उगडास आयज जायते जाण काडटात आसतले कारण ताणें जे भशेन हांव जाणा ते भशेन ताणें जायत्या जाणांक हात दिला आनी वयर काडल्यात. तर पयलें बँड तियात्राचें वाजल्या उपरांत जो कलाकार आसता जो पालकाचेर न्हेसपाचो आसता जावं जाच्या आंगांत ही कला घेवन तो मुखार वता लोकां मुखार कांतार सादर करूंक वता ताका कितें भोगता. ती वेगळीच उमेद ती इतली उमेद येता वेगळी तूं सगळें विसरता. तूं अहो दिसता आतां हांव रेस धांवतां हांव तयार जालो आनी म्हाजो इश्ट सदांच सांगता तुका आतां तूं स्टेजीर गेल्या काय तूं पाड्याक सोडलेल्या भाशेन इट इज यू एन्ड द पीपल. ही उमेद ही कांतारां तूं कंपोज कोत्ता हे विशय तुका कशे येता. विशय खरें म्हणशीत यतन बाब हांव शिकलां म्हणल्यार कोंकणी बरोवंक नको वाजोवंकूय नको. आतां मातशें शिकलां इगोजेन वचून इगोजेन हांव ही सगळीं म्हाका दुसरे सुवातेर पयलेंच सांगता ही कांतारां कितें काम करतना तकलेन येतात टॉपिकाचेर हांव घेवन बसोन हांव हेंच बरयतलो म्हणून. म्हटल्यार एकदां सुरू केलें कांतार न्हू म्हाका खूब वगत लागता कित्याक ते रायमिंगार बसोंक जाय म्हणून. आनी हांव इतल्यो राती खवयता फकत रातचेंच काम म्हाजें हें कांतारांचें दिसाचें डिस्टर्ब जाता. बायल पासून म्हणटा कितें रे न्हिदोना केन्ना न्हिदतलो केन्ना सोप सकाळची सोप आसून जाता 12 सुरू केलें न्हू एका उतराक लागून खूब वगत लागता. हांव कांतार बरोवंक ना घोडटां बरयता म्हाजो इश्ट दोमनीक देपार्रा आनी सदांच सांगतलो कितें त्रास पडले यो आनी मागीर आमी बसोन बरयता आनी तो बरयता मागीर नेरी आनी हें आनी कितें म्हणून खरेंच हांव तेजोय उपकारी. आतां कांतार हाका ट्युनाची गरज पडटा. तो ट्यून तियात्रान बाबा आपुणूच येता तकलेन. म्हाजो मामा तियात्री जालो मायचो भाव नांव फ्रांस शायर आमी फोंडेचे जायतीं वर्सां आमी हांगा येयल्ले आनी तेणें खूब त्रास भोगले खंय तेन्ना पुर्तुगेज टायमार हें करूंक. आनी आमचे फामिलीन प्रोफेशनल म्हणजे तियात्रान नासला फकत हांव प्रोफेशनल तियात्रान नासला फकत हांव आनी कोण आमचे हितून सांगना. म्हाजे मावशी भयणी सदांच म्हणटा ता आमच्या पायचें नांव तरी तेन वयर काडलें म्हणून उमेद दिसता. सुमार कितलीं कांतारां बरयलीं आसतलीं. तियात्रान बाब म्हाका दिसता कितलींच आसतलीं आनी हांव बसतो थंयसर घोडटांय कांतारां रोकडींच. म्हाका उगडास ना म्हाका दिसता 25 तरी आसतलीं कांतारां वयरूच. म्हणजे पयलें म्हाजें कांतार पळय आहा न्हू तें हांव केन्नाच विसरचो ना. तें हांवें 1919 घडलेलें दुबय आसतना हांव काम करतालो तेन्ना. म्हाजो इश्ट येयलो चड आमी बराबर काम करताले. म्हाका म्हणलो
फिलीप म्हाका थंय फिलीप म्हणटाले. फिलीप म्हणलो गोवान मांडो फेस्टिवल आहा एक कर मरे कितें म्हणलो. हांव नको तेणें ताका कशें दिसलें हांव म्हाजे कडेन जातलें म्हणोन काम. हांवें सांगलें तुका दिसता हांव म्हाजे कडेन जातलें. वय रे कर रे म्हणलो. ओके म्हटलें. हांवें कांतार घोडलें. एक काम म्हटलें हांव कांतार घोडटा म्हणल्यार तुवें मात बरोवचें पडटलें. ओके म्हणलो केलें सुरू. तुका सांगो मांड्याक आमकां फस्ट प्रायज मेळलो थंयसर. म्हणल्यार हांवें म्हणोंक नासलें आनी हांव भायर रावन आयकतालों. हांव कशें आयकोंक येता कळ्ळें. हांव रडलो म्हणटा कित्याक न्हू आजुनूय म्हाजें आंग शिरशिरता. रडलो म्हणटा कित्याक म्हाजे कांतार इतके लोक बसोन आयकतात आनी तालयो पेटयतात आनी तेणें सांगलें हें कांतार अमक्याचें म्हणून. खरेंच आजून पासून हांव रडटां. पूण ते कांताराचो तुका उगडास आसा? हय तें कांतार केन्नाच विसरोंक जावचें ना. आमच्या ऑडियन्साक म्हणून दाखोवचो ना? सदांच दाखयतलो. ओके म्हाजी खोशी. काय बरें गोवा सोबीत आमचें गोवा बोल्लां तें देण्यांनी आंबे पणस माडांनी कालांगूट कोलवा मिरामार दोना पावला जीव खोशेन बत्ता पळोवन तो दोर्या वारें त्या दोर्याचें उदक त्या जोरीचें सोगलीं आतां म्हणया गोवा आमचें. चड बरें कांतार म्हाका न्हू. हांव सदांच रडटां आजून पासून. हांव पळय म्हाजो ताव हें जालो. हें म्हाजें कांतार हे गोंयचे भुमी पासून. आनी तेजे आनी दुसरे वेस पळय 2 आहात न्हू ती आतां बाप दोळ्यांनी दूख हाडटा तसलें. कारण आमचें गोंयचें सैमूच तशें आसा. आनी ही सैमाची गिरेस्तकाय आमकां जी दिल्या ही आयज आमी टिकोवन दवरपाची गरज आसा. आनीक हातूंतल्यानूच जायत्या जाणांनी आपलें तियात्रीसपण सुरू केलां. जायत्या जाणांनी गोंयचे जायते जे सैम आहा ते आपल्या कांतारांनी चित्रायलां. आतां तुजी दुसरी कांतारां आसात तातूंत तूं असोच सैमाचो आदार घेता? ना दुसरी येता ती म्हाजी कॉमेडी कांतारां. कॉमेडी थोडी पॉलिटिकली म्हणजे मिक्स पॉलिटिकल मिक्स. चड आमचो दोमडीक तेंपार आमी गांवान तेणें तो जागोर करता आनी म्युजिकल शो केल्लो. म्हाका म्हणलो नेरी म्युजिकल शो तुज्या कांतार जाय आं. पॉलिटिकल वय तो जाणा कसलें म्हणटलो. आनी तुका मातशें बरें कर आं कित्याक तूं पयलो तूं एकदां घातलो काय घापकन वयर येवंक जाय म्हणलो तूं म्युजिकल शो. आनी बरें कोत्ता काडलां कितें म्हणला. दुसऱ्या दिसा आरे मातशें कितें चिंतलां रे म्हणलो. म्हूण म्हणलो. आनी म्हणलें बरें तर हें मातशें पळय आं तुका कशें लागता तें. बरें म्हणलो म्हूण. बरें म्हणलें म्हणून दाखयता ताका. तें आतां तुका म्हणून दाखय म्हणटा तूं. संवसार आमचो गोल गोल घुंवता घुंवता तसोच मनीस पयशां फाटल्यान धांवता. हाचें ओडटा ताचें ओडटा बोल्सां भोंवता संवसारांत तो गिरेस आपूण जिखलो म्हणटा. पत्तें आसलें आत्तें करून जिखलो म्हणटा. हाचें ओडून ताचें ओडून बोल्सां भोंवता आपूण चिंता सगल्या म्हणटो उंच म्हणटा. गोरबान चलता आदोन पडटा खाड वाडटा पांव दोडटा नाक वाडटा केंस जोडटा. तुमी जाणान हें कित्याक घडटा. तूं म्हाका विचार कित्याक घडटा. हें केल्ल्या पातकाचें फारीकपण पळयात भोगता. आतां आमी पालकाचेर रावन जायते तरेची कांतारां लोकांचेर शेवटितात. तुका दिसता ही कांतारां आयकून समाजाक कितें तरी बदल जाता असो? जाता आमकां दिसता तें. म्हणल्यार आमकां येवन सांगोनान कोण. आमकां येवन सांगोनान ते जाणान. आं हेणें कितें म्हणलां तें हां बरें आहा म्हणजे तेकाय पडलां गोंयचें. तेकाय ते पळय कांतार पळय म्हणटा ही कांतारां म्हणप न्हू म्हणजे कितें एक अवेरनस. म्हणजे तो सांगता
पेपरांचेर थोड्या पेपरांचेर आसा पेपराचेर वाचता नको ते मनीस कांतरांचेर आनीक उर्बा हाडटा तांकां. आदीं पळयतालो त्यो बोगोर बोगोर कॅसेटी घुंवताल्यो त्यो तीच कांतारांची बोयाराची, दुसरे मार्सेलीन देवेतीची, दुसरे आमचो तो बरो फामाद तो सगळ्यांक तासतालो त्या विलियम दे कुर्तोरी. ती कांतारां कितें तेंची आमी म्हणटा न्हू कोवता न्हू त्यो मागीर कोवता फिल्डार केन्ना इलेक्शन येयलें काय तेन्ना कोवता आनी लोक मागीर बारांचेरूय गजाल्यो करता. तेणें म्हणलां त्यो सारकें आं ती कांतारां सारकीं. आतां विलियमाची कांतारां परत घुंवोंक लागल्यात. हांवें आयकलां थंय म्हाका म्हाज्या इश्टान दाखयलेलें ते दिसा दोमनीक दे पार्रान. हें पळय म्हणलें कोणें धाडलां आयकपालें. बरें ते अवेरनस सगळे हेका अवेरनस येतात. आमचे गोंयांत जे भाशेन तियात्र जातात एक जो आदलो काळ आमी पळयलो जाल्यार फकत गांवांत तियात्र जातालो आनी तो लोकां मुखार वेतालो आनीक तो फकत 1-2 गांवांनी जालो जाल्यार जालो. आयज सगळें कमर्शियल जालां. तर तूं चडशें खंयचे तियात्र न्हेसला? हांव सुरवात केल्या हांवें गांवांतसून. फेस्ताक आमच्या एक डायरेक्टर एंटनी फुर्ताद सदांच तियात्र घडोवन हाडटा आनी त्या फेस्ताक आमी भायलो तियात्र केन्ना धाडिना. आनी तो सांगतालो हे तुजें कांतार जाय हेका. तेकाय सांगतालो दोमनिकाक दुसरे आहा तांकां सांगतालो तुमचें हे कांतार जाय. आनी तेका हांवें जाल्यार हें केलां रे जालें कांतार म्हणलो पास. गांवचे तियात्र न्हू चड वालोराचे. उर्बा तुजी न्हू 1 म्हयनो पासून पयलीं आसता उर्बा आनी काबार जाल्याकूय पासून कितें रे उर्बा तुका न्हू पळय तुज्यान देर इज नो आमी कितें म्हणूंक सोदता तेका उतरां ना सांगपाक लोकांक सांगपाक आमकां कितें भोगता पळय तें. दुबय आसतना तुका तियात्रांनी न्हेसोंक मेळोंक ना? म्हाका न्ही म्हाजें कामूच मातशें आगोट आसलें चड म्हाजें कामाचें आसलें म्हटल्यार म्हाजी कला आसली हांगासर पासून म्हाजी कला लिपलेली ती दोगां मनशांनी कोवलें तांकां. ह्यो दोमनीक दे पार्रा आजुनूय म्हणटा तो केन्नाय अरे पिशा तुका तुजी कोणूच नोको आसतलो. तो डायरेक्ट सांगता हांव सांगता तुज्या भुरग्यांक बायलेक पासून वालोर आसचो ना म्हळ्यार तुज्या कांतारांक तो वालोर आहा न्हू चड. आतां खेरीतपणी डॉमनिकाचें तूं परत परत नांव घेता म्हणटच डॉमनिका पासत एक कांतार भेटय. शुअर व्हडे क्वेश्चन. काजार जावंक सोदता हांव वकोल मेवना कितले जाणांक सांगलें म्हाजें कोणू तो आयकोना. सोयरीक म्हाका येयलेली हांव दुबाय आसतना पयशे करूंक बुडलो थंयसर फुडार चिंतलो ना. पयशे आसा लाखांनी बोल्ल्या बँकांनी शेतां भाटां घेवन दवरल्या दुसऱ्या गांवांनी. घरान सगलें सारकें आसा एक आसा कमी. मागता देवा तुजेशी तूं तें म्हाका बेगीन दी. काजाराची गोडसाण म्हाका चाकोनी. हें कांतार खंयच्या तियात्रांत तुवें म्हटलें? हें कांतार कॉमेडियन फिलीप प्रोफेशनल तियात्रान. आनी तो तियात्रान हें कांतार वास्को इतलें बरें जालें फकत न्हू. आनी तें दोमनीक सदांच म्हणटा दम आहा रे पर्रीकारांक म्हणटा दम आहा रे तुका एकदां फिल्डार सोडलो न्हू तूं जाणाय मागीर कितें करूंक जाय तें. त्या तियात्राचें नांव सगलीं खुशाल ना त्या तियात्राचें नांव उजवाडान शेणली. कॉमेडियन फिलीप उजवाडान शेणली. आमी खुशाल तियात्र तो ब्रास दे पार्राचो तियात्र तितूनय नाचलो हांव आनी तो तियात्र बरो गाजलो. त्या तियात्रांनी कांतारांच म्हणटालो? वय कांतारूच. तूं केन्ना अशी भुमिका करूंक वचोंक ना? म्हाका चड मोग आवड आहा कॉमेडियन कॉमीक ऑन द स्पॉट करता पळय थंय. हांवें सांगलां दोमनिकाक आमी कितें करीत जाल्यार म्हाका एक धाकटुल्लें कितें दी रे कॉमेडीचें म्हणून पयलें जस्ट टेस्ट करून म्हाका पळय म्हणून. ओके तो म्हणटा तूं भियेनाका रे तूं जालें रे म्हळ्यार तुका रोल म्हणटा मातसो तसलोच पडोंक जावो.
आतां कांतार दुसरो बरयता, तूं ताका सांगता आनी तूं शिकता कसो? हें सगळें हितून रिकॉर्ड आहा, सगळें रिकॉर्ड आहा हितून. म्हणटच एक प्लेन पडल्या उपरांत ताचें एक ब्लॅक बॉक्स सोदतात. हें ब्लॅक बॉक्स ना, तशें न्हू. देवान दिल्लें देणें देवाक जायतीं आर्गां दिता हांव, आनी म्हाजे मांयचो म्हाजे शामायचो आशिर्वाद आहा. तसोच म्हाजी बायल म्हाका सांगोन जायत म्हणल्यार सपोर्ट करता खूब. तियात्रान स्टेजीर चडलो न्हू म्हणटा म्हाजो घोव म्हणटा तो बरें दिसता चड. कोणूय सांगता तो भुरगो खंयचो रे, तो भुरगो न्हू म्हणटा म्हाजो घोव म्हणटा तो. खरेंच बरें दिसता. नेरे आमी सालसेतींत पळयता आसतना आमकां एक दिश्टी पडटा की थंय कार्नवालाचे फेळ जातात आनी त्या फेळांतल्यान जायते कलाकार मुखार येतात जे कांतारां म्हणटात तेवूय तितून धाकटे धाकटे रोल करतात. तूं आतां म्हणटालो की धाकटी तरी भुमिका आपणाक करूंक जाय, तर अशें हांगासर घडना? हांगासर घडना हें ना. म्हणल्यार कितें जाता, जायते फावटी आमचो डायरेक्टर आसता तो तेजे थोडे फावटी फिक्स आसता मनीस. मे बी घोडेक तांकां तेंचे चड भरवंसो आसतलो, कित्याक नेवो घोडेक जावंक शकता. घोडेक आतां कोणूय ना जाल्यार रिप्लेस केलो जाल्यार घोडेक तितूनसून क्लिक जावंक शकता तें. ना पूण हांव म्हणूंक सोदतालो की जे भाशेन कार्नवालाचे फेळ ते भाशेन ह्या गांवांनी जागोर आनी ह्या जागरांनी तुका केन्ना तरी सोग मेळ्ळा? आवय चड. म्हाका दिसता आमच्या पोरान जागो जाल्यार तितल्याय जागरांनी अंजुनाय नासला, बागानूय नासला. जागरान येवप म्हणजे तें एक उमेदीच दुसरी. जागरांत चडसो कसलो लोक आसता, जो क्रावड आसता तो चडसो म्हणजे तो जागराचे मोगाचे दुसरेच आसतात लोक. कित्याक तें इन्स्ट्रुमेंटल न्हू तें बँड, फकत घुमटांचेर. आनी दुसरें कितें आसता, ते जागराचीं कांतारां एकदम बरीं आसतात आनी तुका सारकें आयकोंक येतात. बॅकग्रावंड ताका म्युजीक ना, फकत एक ताल आसता ताका. त्या तालार तुका कांतारां तुका वर्ड एक उतर तुका न्हू चुकचें ना, आयकोता त्या मनशाक. आतां ह्या जागरांनी तूं न्हेसला, वय जागरांनी कितली उर्बा आनी उमेद मेवता? चड बरी. आनी ती एकदां आमच्या धमडीक देपारान एक ती जागोर केल्लो आनी म्हणलो नेरी तुजें हें कांतार म्हाका एक बरें कोर आं म्हणलो. आमच्या जागरान मातसो हे पाटी दुसरेंच करया कितें. हांवें बरें रे बाबा, जालें तयार. तर कसलें कांतार केलें? तें कांतार हांवें पुडयें घातलेलें, पुडयें घालून आनी हिंदू सारकें धोती बिती घालून. आनी तो म्हणलो बाबा तुजें तूं गेट इनवॉल्व इन द सॉंग. म्हणटच खंयचेंय कांतार तूं तयार केल्या उपरांत ते कांतारांक कसले कॉस्ट्युम्स, कसले कपडे जाय पडटले हाचेर तूं भर दिता? वय वय तें हांव दितांच. हें कांतार पळय हांवें तो जागरान म्हटला न्हू, तेणें सांगलें बाबा हें सगळें तुज्या हातीन सोडटा, तूं भियेत ना काय, जातलें. हांवें जाल्यार तूं भियेत ना काय, तूं हांव थंय येयलो काय मागीर पळय म्हाका. ओके म्हणलो. आनी तो नको आसलो तूं पुडवें घाल? ना 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 कांयच नको आसलो, तो कांयच नको आसलो. पुडये न्हू. आनी म्हाका 70-80 वर्सांची म्हाका सोंतरी घेवन येयल्लो हांव. ते सोंतरेक पळयले बुराक सगळे लोक हांसतात कुकू कुकू करून. आनी जागोर सुरू जाता म्हाकाय खबर नासली. एक काम कर म्हणलो, तूं तयार जाव आनी राव. आनी तेजो आनसें तो आहा तेजो मामा आनी आमचो तो म्हणलो तूं एक काम कर, म्हाजे बारी मातसो भायर यो फुडल्यान. आनी थिंचसून म्हणलो फुडल्या दारानसून भितर घाल, बस सरोंक जावं. आनी म्हाकाय तो हेंच जाय आसलें, कित्याक जागराची उमेदूच ती लोकां मदल्यान वचोन स्टेजीर वचोन कांतार म्हणपाची. तेणें एक एनावन्समेंट मारला, तितून हांवूय भियेवलो. तो म्हणलो गाडी फुडल्या दारा आशिल्ली म्हणल्यार कोण जी हें आमची बस घेवन उबो आहा ती मातशी काडात, आमचो एक मनीस येवपाचो आहा थंयसर. हांवूय चिंता कोण मनीस थंयसर. ताका मला आडायला थंयसर. पयला मागीर वाजना फुडें म्हाका म्हळ्ळें
चल चल मालो हें तुजें. आनी लोक सगळे पळयता वो कोण सोंत्री घालून येता पुडये घालून लोकांक खरेंच दिसलें. आनीक तें कांतार उगडास आसतलो. वय तें कांतार उगड आसा म्हाका म्हणून दाखोवन तुका. खबर तुमकां हाडल्या येना आख्खे गोंयेची, परिस्थिती पिड्यार जाल्या आमचे गोंयेची. खोशाल आसले गोंयकार जेवून शीत कडी, आतां पोटां पिड्यार जाता खावून तांदुरी. काय बरें तें आसलें आमचें गोंयें, एकूच आमचें भांगाराचें तोयें. आसलें तातूंत सुंगट सांगट बोगशें, भायल्या लोकांनी चोपके मारून येले. आदीं गोंयान गोंयकार आसलेले नेटान, कुदळ खरें घेवन काम करताले शेतान. कांदो मिरसांग भाजी पालो रोयताले शेतान, पोटार मुठी मारून गोंयकार जेयताले गोस्तान. आदले भाशेन गोंयान आतां कांय ना, पोर्रा आमच्या येदी जायी काळंगां. तसलीं काळंगां गोंयान हुंचोर जायना. बायलो आमचे शेतान आतां देवना, बायलो आमचे शेतान बाबा रोयना. वा 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 वा. म्हणटोच उपरांत ते कांतार काबार जाल्या उपरांत तूं तांच्याच मदल्यान गेलो? ना मागीर भितर मागीर सगळे म्हणटा तो कोण तूं जाणाय आमी म्हणटा ते दुसरे येतात आनी म्हणटा हें कांतार बरें आहा मरे, कोण येतो कोता. मागीर डायरेक्टर म्हणटा ते आमचेच ते कितें समजलें ते प्रोफेशनल म्हणटात. आनी तो सदांच म्हाका सांगता यू आर ए प्रोफेशनल. फिलीप नेरी फेर्नांडीस, थँक्यू. खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आनी ही कार्यावळ आमी बरे भशेन लोकां मुखार हाडली. कांताराचें जें वजन आसा तें तुवें लोकां मुखार शेवटिलां. कितल्या जाणांक ताचो मार लागला हें हांव नकळो, पूण हाचो रिपोर्ट ही कार्यावळ पळयल्या उपरांत जायत्या जाणांक मेवतलो. तुज्या मोलादीक वेळा पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं. आनी तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमचे मिडियाक लागून तुमी धाकटे गांवांनी वचोन म्हणजे ते हिवाळी खंय आसतात ते धोलीन तशें तुमी हांवें केन्ना चिंतूंकूच नासलें सपनान पासून. कित्याक आमी फुडें आमी धाकटुले तोरी आसतना तुवें सोदून काडून येयलोय आनी म्हाजी मुलाखत घेतली. तशें जायते जाण आहात. वालोर तुमचे मिडियाक आनी तुकाय देवान तुमचेर एकूच मागता आशिर्वाद घालचो ह्या कामाक. आनी खरेंच आनी अशें जायते जाण खेड्या गांवांनी वचोन तुमी घेवप हें चड गरजेचें. हें म्हाका दिसना खंयचेच चॅनल अशें घेता म्हणून मुलाखत. धाकट्यांक तुमी वयर काडून उंचल्या पांवड्यार दवरतात. आतां तुमी हें काडलां खरेंच उपकारी हांव तुमचो सदांच उपकारी आसतलो. प्रुडंट मिडिया तुमकांय देव बरें करूं आनी तुकांय तियोतन बाब काळजाचे खोलायकसान देव बरें करूं. इतल्यानूच फिलीप नेरी फेर्नांडीस हाच्या सांगाताक ही आयची माणकामती हांव कार्यावळ हांगाच सोंपयतां. पूण निमाणे कांताराची 2 उतरां. व्हडलो चेडो स्वता येतालो करमणो काजार, कितलें तेका सांगलें खुरीस घेयना काय खांदार. जितू करून पळोन वचोन जालो तो काजार, बायले घेवन येयलो दारार घालून गोळ्यान फुलां हार. भितर आपयलो आनी बरोत तापयलो, म्हणटा म्हाका व्हंकलेन फसयलो. बरोत खंय पिवयलो, गोपान खंय लोळयलो आनी मोदयांनीचेर आदां करून पातकान बुडयलो. व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार, कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड.